तो पातकी मनशाचो सैरो जावन गेला म्हणून लोक गुणगुणोवंक लागलो. ह्या सुवार्तेच्या उतरांनी एका फाराक 2 सुकणी मारली अशें म्हणयेत. हे कडच्यान जाके वाकेर गेल्ल्या जेजू विशीं तो लोक उलयलो आनी हे कडच्यान त्याच लोकान सामाजीक नदरेन जाकेवाचें जातकी वाचून सोडलें. जाकेव कसोय पातक्यान काडलोलो आनी जेजू आतां पातक्यांचो सैरो. लोकाचे नदरेन जेजून जाकेवाकेर वेचें जेजूक ल्हान करता. लोकाचे नदरेन जेजूक तें सबना. सुवार्ता जेजूचे नदरेन पातक्यांक पळोवंक आपयता. लोकांचो गुणगुणो सुवार्तेचो संदेश पातळ करूंक न्हय, बगर सुवार्तेचो संदेश दामून सांगता. सुवार्तेंत सारकें पळयल्यार जायत्यो उलटा सुलटा जाल्ल्यो गजाली आसात. म्हणजे सुवार्ता मनशांची बरी चमकच ना, तिची दिशा विंगडच. समाजांचे प्रकार जेजू चिंतिना. तें सोडया, जाकेवांचे बरी सयत जेजू चिंतिना. रुकार तावन जेजूचेर दिश्ट घालूंक चिंतलेल्याक सुवार्ता पयलें जेजून ताचेर दिश्ट घाली म्हणटा. तितल्यार काणी संपना, बगार काणी सुरवाता. जेजू जाकेवाक सकला देवोंक सांगता, ताचो सैरो जावंक फुडें सरता, ताका अब्राहमाचो पूत म्हणून आपयता. जाकेवाकेर जेजून वेचें एक अचानक घडीत न्हय, पगार ती जेजूच्या मिसावान रमलेली एक निर्धारित विंचोवन. देखूनच जेजू चुकोनूय जाकेवाचें पातक सांगना. जाकेवाचें परगड कुमसार आयकून आनी ताचें जिनी बदला पळोवन जेजू जाकेवाक जाप दिना, बगार लोकाच्या गुणगुण्यांक जाप दिता. म्हणून निजाकी मनशापूत सांडून गेल्लें सोदूंक आनी बचाव करूंक म्हूण आयला.